आषाढी एकादशीच्या निमतान गोंयभरच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान साबार वारकरी मंडळां पंढरपूरचे वारयेक चलत वचपाक भायर सरल्यात। आयज सकाळी मेणकुरेचो ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय मेणकुरेच्या माऊली देवळांतल्यान पंढरपुरा वचपाक भायर सरला। श्री ज्ञानबा तुकाराम आनी जय हरी विठ्ठलाच्या नामघोषणा पुराय वाठार भक्तिमय करून सोडलो। फाटली 2 वर्सां कोरोनाक लागून ही वारी जावंक पावली ना। अंदू मात मेणकुरे मुळगांवच्यान ही नवी वारी सुरू जाल्या। तातूंत दादले आनी बायलां मेळून वट्ट 200 भाविकांचो आस्पाव आसा। अध्यक्ष चंद्रकांत ओस्कारान वारयेचो हेत सांगलो। आयकात। आज श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय ह्या संस्थेतर्फे दुसरी वारी आमच्या मुळगांवच्यान आमी सुरू केल्ली आसा। जी 2 वर्षे कोविडा खातीर बंद आसली, परत आता भावीच्यान सुरू केल्ली आसा आमी। आनी हांगा मेणकुरे गांवांसून आता प्रस्ताव आमी घाल्लेले आसा पळय आनी ह्या वाटेक लागलेले आसा। तर त्याच्या बद्दल थोडी माहिती म्हणजे आमी ही वारी सुरू केल्या की आमचे आध्यात्मिक जे ह्या भावना आसा ती खंय तरी काबार जाल्ली आसा, ती परत रुजू जावची, प्रत्येकाच्या हृदयान रुजू जावची आनी हे जे नाका जाल्ले घटना घडटात ते सगळे कमी जावचे। जे अत्याचार जाला, वेगवेगळे तरेचे अत्याचार जाला ते कमी जावचे, आध्यात्मिक भावना वाडून आनी अशी म्हणून ही आनी सगळे संघटनाचे सगळे जनजागृती आनी सगळे घटक जे समाजात घटक आहा ते लागीं येवचे एका झेंडा खाली, ही एक त्याच्या मागची भावना आसा आनी त्या उद्देशान ही वारी सुरू केलेली आसा। आनी ही वारी पंढरपूर पर्यंत पायी वयता आनी त्या पायी वारीचो आनी आमची संख्या आसा 200ची संख्या आनी तातूंत 53 महिला आसा, म्हणजे दोगांय मेळून पुरुष आनी महिला अशी करून वारी करतात। वारकरी 12 दिसांची वाट चलतात आनी 13व्या दिसा म्हणल्यार एकादशीचे आदले दिसा पंढरपुरा पावतात। एकादशीक विठ्ठलाचे दर्शन घेवन वारकरी परत गोंयांत येवपाक भायर सरतात। आयकात संप्रदायाचो सल्लागार प्रभाकर नायकान दिल्ली माहिती। जवळ 200 लोकांक घेऊन वारी वयता। साधारणतः पयले 2-3 दीस 20 किलोमीटर साधारण आमचे चलप आसता, मागीर 35 ते 30 आणि शेवट साधारण 1-2 जे टप्पे असतात संगोला ते पंढरपूर हो टप्पो आसा तो 40 किलोमीटर दिसाक तेजे पयस जास्त जाता। आणि अशे रितीन दरमजल करीत 13 दिवस चल्ल्यानंतर 13व्या दिसा रात्री आमी पंढरपुराक पावतात। दुसऱ्या दिसा एकादशी ऑलरेडी थंय तेन्ना वारी बाकीच्यो वेगवेगळ्यो मोठे वारी येयल्ले आसतात। त्या वारींसून रस्तो काढून परत चंद्रभागेचेर वचप आमी संगोला मार्गे वयतात। हे मोठे एक दिव्य आसता, कित्याक एक वारी चलूंक लागली जाल्यार ती क्रॉस करतलो जाल्यार अर्दो तास सुद्दां थांबचो पडटा एक। पण अशा स्थितीन सुद्दां आमचे जे सगळे 200 वारकरी आहा आमी वाट काडून चंद्रभागेच्या तिरी वचून ह्या वारीची थंय सांगता करता। आमचो मुक्काम आसा राहुल महाराजाचो मठ आसा, थंय आमी 1-2 दीस रावता आनी त्रयोदशी दिसा येतना आमी कदंबाच्यो बसीस हायर करता। त्या बसींनी सगळे वारकरी आसा ते परत येतात। गोवा 365 खातीर मेणकुरच्यान श्वेता गांवकार।